शेकवाल्यांक मेळ्ळ्या मातशी थाकाय. हायकोर्टान सरकाराक सांगला शेक वाटपाची प्रक्रिया करात सुरू. पूण निमणो आदेश येवचे आदी करूं नाकात लिस्ट फायनल. फुडली सुनावणी जातली 7 ऑक्टोबराक. दाबोळेचो विमानतळ संचालक सांगता इंजिनान पेट घेतलो जाल्यार भिवोवपाची ना गरज. विमान देंवोवपा खातीर दुसरें इंजिन करता आदार. अर्थीक जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान सुब्रमण्यम स्वामीन निर्मला सीतारामनाचेर केली टिका. भारताची अर्थवेवस्था रुळार घालपाक स्वता सुचयले 3 उपाय. भारताचो पयलो स्वातंत्र्य सैनीक फ्रांसीस लुईस गोमसाची 150वी मनयली पुण्यतिथ. पणजे आनी मडगांवां जाली उलोवपां. सरकारान वर्सयभर राबोवच्यो कार्यावळी. काँग्रेसीन मारला उलो. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. पर्यटन मळान सोमारा मेस्तुरात गजालींचो अणभव घेतलो. हायकोर्टान शेकवाल्यांक शेकांचे वाटप करपाची परवानगी सरकाराक दिली. पूण निमणो आदेश येसर वाटपाचो निर्णय घेवं नाकात अशें सुचयलें. ऑक्टोबराचे 7 तारखेर फुडली सुनावणी जातली. गोंय सरकारान कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान दिवंक नाशिल्ल्यान गोंयची शेक पॉलिसी चालीक लावपाक राष्ट्रीय हरीत लवादान स्थगिती हाडिल्ली. लवादाच्या विरोधात सरकारान दिल्ले याचिकेचेर कोर्टाची सुनावणी चालू आसा. सरकारी पॉलिसीचेर एनजीटीन हाडिल्लो स्टे काडून घेवचो अशें मागपा खातीर शेक धनी हायकोर्टात गेल्यात. आमी मागताले देवा लागीं की आमकां कितें रिलीफ मेळ्ळ्या पुरो म्हणून. आनी आयज आमकां एक रिलीफ मेळ्ळा म्हणजे कितें आमकां जरी तर नेक्स्ट हियरींग जावं पासून आमी तरी उरले जाल्यार न्हू. हॅलो, नेक्स्ट हियरींग जावं पासून आमी उरले जाल्यार आमकां भरपूर डिले जाताली. सो आयज कोर्टान गव्हर्मेंटाक सांगलां प्रोसेस चालू कर म्हणून. प्रोसेसाक आमच्या उणेच उणें म्हणल्यार मिनिमम 15 days लागतले. आमी मागता टुरिजम मिनिस्टरा कडेन तशेंच CMA कडेन मागता की आमचो प्रोसेस जाता तितले बेगीन शॉर्ट करचो आनी जाता तितले बेगीन करचो. जे काही रिस्ट्रिक्शन घातल्या तेजेर कितें आसता? रिस्ट्रिक्शन मिन्स टर्म्स एंड कंडिशन आसा ती सदांच आसता. कोर्टान सांगलां गव्हर्मेंटाक एफिडेविट फायल करून सांगलां. CRGC कडेन एफिडेविट फायल करपाक जाय की आमी दुसरी पॉलिसी केल्या म्हणून. आयतारा राती अचकीत गोवा दिल्लीच्या इंडिगो विमानान उड्डाण मारले उपरांत विमानाच्या एका इंजिनान पेट घेतलो. पूण बेगोबेग तो उजो पालयल्ल्यान फुडलो अनर्थ टळ्ळो. पायलटान इमर्जन्सी लँडिंग केले. गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राला सयत ज्येष्ठ अधिकारी आनी विज्ञानिकय ह्या विमानांतल्यान प्रवास करतले आसले. विमानान उड्डाण घेतकच कांय खिणातच फाटले वटेनच्या प्रवाशांनी विमानाक उजो लागला अश्यो आड्डी मारपाक सुरवात केली. उजो लागला म्हणटकच सगळेच भियेले. एका इंजिनाक उजो लागला हें लक्षात येतकच पायलटान बेगोबेग तें इंजिन बंद करून विमान परत गोंया वटेन वळयत इमर्जन्सी लँडिंग घेतलें. तातूंतले 180 प्रवाशांक मध्यान राती दुसरे फ्लायटींतल्यान दिल्ली धाडून दिले. आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार हे घडणुके संदर्भात पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राला कडेन उलयलो. पळयात. राती काल फ्लायट टायमार वयर सरली आणि 25 मिनटां आमी वेन वी इन द एअर थंय फाटल्यान सर लोक बोवाळ मारपाक लागले इंजिना कडेन बसलेले ते उजो लागलो म्हणून. पूण कॅप्टनान म्हाका दिसता पयलीं कळ्ळें आनी तेणें इंजीन ऑफ केलें आनी उजो पावलो. मागीर सिंगल इंजिनान तेणें तो फ्लायट देंवयली सकयल. आनी आमकां म्हाका दिसता एक देवान आमकां वाचयलें अशें म्हणपाक शकता. कित्याक अशें म्हज्या लायफान इतलें आतां हांव फ्लायटीचेर भोंवला पूण अशें जावना. पूण म्हाका दिसता टॅक्निकली एक इंजिनां देंवूंक मेवता पूण सेफ लँडींग जालें आनी उजो पावलो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ते इंजिनाच्या सायडीन फ्युअल टँक्स आसताली. ताका बी उजो लागलो जाल्यार त्रास जावपाचे. सो बरें जालें सगळें. आनी मागीर आमकां 12:50 फ्लायटीर घातलें. आज देंवन दिल्ली आसा फुडले आमचे मिटींग अटेंड करपाक. तुमी कित्याक लागून दिल्ली गेले? आमी एनवायरमेंट MOF कडेन सेक्रेटरी रिगार्ड CGDMP मिटींग आसा. मागीर 2-3 मिटींग आसा. ESL कडेन मिटींग आसा रिगार्डिंग स्ट्रीट लायट. अशी मिटींग अटेंड करपाक फुडले प्रोग्राम आसा आमचो. तुमी कितें आसता? तुमचे आनी कोण आसता तुमी? आमचे वांगडा आमचो डायरेक्टर एनवायरमेंट, मागीर आमचो सेक्रेटरी एनवायरमेंट, मागीर सायंटिस्ट सायमन डिसोजा, मागीर आमचो एग्रीकल्चर डायरेक्टर आसा, मागीर आमचो सायंटिस्ट मेंबर सेक्रेटरी गेडा आसा. सगळे आसा.
आनी सर हे जालें पळय इन्सिडेंट तेन्ना फ्लायटाक कितले लोक आशिल्ले सर 170 लोक आशिल्ले आनी बोवाळ सगलो बोवाळ मारून बायलो रडपा लागल्यो अशें फाटल्यान 170 लोक आशिल्ले टोटल. ओके ओके पूण आनी टायमार हे केलें पायलट हय पायलटान बरें कंट्रोल केलें आनी बरें देंवयली सारकी सिंगल इंजिनाचेर. ओके सर थँक्यू. सगळ्या विमानांक 2-2 इंजिनां असतात. एका इंजिनाचेर विमान चलोव येता. देखून अशे तरेच्या घडणुकांनी प्रवाशांनी भिवचे न्हय अशें दाबोळी विमानतळाचो संचालक गगन मलिकान आमचो खबराकार हिरू महाले कडेन उलयतना सांगलें. पूण फकत इंजिनाक उजो लागला इतलेंच आमकां सांगिल्लें. तंत्रीक इबाडा विशीं कितें कळयलें ना अशें तो म्हणटा. The most important thing to remember is that what I am hearing from all the sources is that there was a panic. Yes, panic is bound to happen with the passengers who are traveling in there. But basically all these aircrafts are designed in such a way that they can fly back to the destination or divert to a new station with the single engine also. So in case there is any problem with one engine, the other engine is capable to carry them to the other destination. So accordingly that flight landed from 74 nautical miles back to Goa on a single engine. Fire incident ऐसा कुछ नहीं था. We have been told that Indigo has told us that there was some technical problem with the aircraft. We have not seen any fire or no such report has come to us from Indigo. They have not filed any such report with us. So what have been conveyed to us is a technical problem with the engine. भारताची अर्थव्यवस्था वयर काडपा खातीर भाजपा सरकारान घेतिल्ल्या उपायांचेर वरिष्ठ सांसद आनी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामीन खर टिका केल्या. तशेंच ती जाग्यार घालपा खातीर ताणें स्वता 3 उपाय सुचयल्यात. हिंदुत्ववादाचो पुनरुदय ह्या विशयाचेर व्याख्यान दिवपा खातीर सुब्रमण्यम स्वामीक शिवसाम्राज्य हे संस्थेन आयतारा मडगांवां आपयिल्लो. भारतांत हिंदू राष्ट्र आयिल्लें आसा तें वेगळें घोशीत करपाची गरज ना अशें ताणें आपल्या व्याख्यानांत सांगलें. उपरांत जाल्ल्या प्रश्नोत्तरा वेळार भारताची उदरगत 10% दरान जावपाक शकता आनी आमी चीना कडेन सर्त करपाक शकतात असोय विस्वास ताणें उक्तायलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. Well, the economy's main problem, which our finance minister is not understanding, because she was probably educated in JNU, therefore she's not understanding. Our problem is a demand, lack of demand, not a lack of supply. This time this finance minister has given what 1,45,000 or some crores, 1,45,000 crores rupees as concession. With that money, what the industry is going to do? They produce more, nobody is going to buy. So therefore, how to push up the demand? That is the question. So first step, abolish income tax so that people have purchasing power. And income tax is useless. You see, poor people no income tax. Rich people have chartered accountants, so they get one exemption here, one deduction there, and so on. They hardly pay anything. It is only the middle class, young people starting startups, they are paying. Second, the rate of interest paid for fixed deposit of 5 years should be not less than 9%, so that people will save. And if they save, then there will be more money for investment. 3, the rate of interest charged by banks for loan shall not exceed 9% also. Because today they are charging 12%, 13%. So I'm saying only 9%. Lower the interest rates. The competition between India and China, whether India can overtake China. Yes, India can overtake China in 10 years if we grow at 10% per year for the next 10 years. Can we grow at 10% per year? Yes, if you can have a rate of savings equal to 38% of the GDP. Presently it is 30%. So give incentives to people to save more. And we should also ensure that agriculture starts exporting, because all our production, agriculture production internationally is the lowest price. 370 कलम रद्द करतकीर रोखडोच भारत
पाकव्याप्त काश्मीराचो ताबो घेतलो असो विस्वासय ताणें उक्तायलो. तशेंच पाकिस्तानाची शकलां जावपाक जाय असो विचार ताणें मांडलो. अभी तो हम 370 हटाए हैं, तुम्हें क्या जल्दी है, इसको थोड़ा अब पूरा ठीक होने दीजिए और हम रोज पाकिस्तान को चिढ़ाते रहेंगे और तो करना तो जरूरी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये होगा और सफल होगा. लेकिन वहां क्यों रुके? पाकिस्तान का भी 4 टुकड़ा करना है. बलूची को अलग करो, पश्तूनिस को अलग करो, सिंध को अलग करो और जो शेष पंजाब है वो पाकिस्तान रह सकता है. तो पाकिस्तान को तो मिटाना है. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फ्रांसीस लुईस गोम्स हो पयलो गोंयकार जाणें लिस्बन संसदेत रावन गोंयकारां खातीर झूज दिलें. राष्ट्रवादी आशिल्लो फ्रांसीस गोम्स हो भारताचो पयलो फ्रीडम फायटर आशिल्लो. युरोपाक ताका प्रिन्स ऑफ इंटलेक्च्युअल्स म्हणटाले. गोंयच्या ह्या पुतान रचिल्लो इतिहास फुडें वचपाक जाय. इतिहास संशोधक प्रज्वल साखरदांडेन म्हटलें. फ्रांसीस लुईस गोम्स गोंयचो सुपूत नावेलेंत जल्मल्लो. भारत ब्रिटिशांची राजवटींतल्यान मुक्त जावपाक जाय अशें सांगपी पयलो राष्ट्रवादी, लेखक, इतिहासकार, भाषातज्ञ आनी एक झुजारी. ताचे 150वे पुण्यतिथी निमतान गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन काँग्रेस हावजात तांकां आर्गां ओंपली. दिगंबर कामत, गिरीश चोरणकार, शंभूभाऊ बांदेकार आनी हेर काँग्रेसमन आनी इतिहास अभ्यासक प्रज्वल साखरदांडे हजर आशिल्ले. साखरदांडेन गोम्साचो इतिहास सांगलो जाल्यार गिरीश चोरणकार आनी दिगंबर कामतीन फ्रांसीस लुईस गोम्साच्या नांवान गोंयांत वर्सभर कार्यावळी राबोवपाचो सरकाराक उलो मारलो. तो देशाचो फ्रीडम फायटर आशिल्लो. ताणे ही सेड ताजी एक स्पीच आसा आनी त्यो स्पीचीस पब्लिश केला लुईस कोरिया आसिसाच्या बुकान. ताणे स्पीचान क्लियरली म्हणला आय सीक फॉर इंडिया लिबर्टी अँड लायट. म्हणजे ही वॉज सेइंग दॅट इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. सो फ्रांसीस लुईस गोम्स was the first Goan who from the floor of the Lisbon Parliament fought for the rights of Goans. म्हाका दिसता सरकारान फ्रांसीस लुईस गोम्स हाचे कॉन्ट्रिब्युशन कितलें आसा हो गोंयच्या खातीरच न्ही जाल्यार संपूर्ण देशा खातीर म्हणजे त्या काळांत इवन देश स्वतंत्र जावचो म्हणून मागणी करपी असो मनीस त्या काळांत आसप इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग. आनी म्हणून ताची ओळख ही स्कुलांतल्या भुरग्यांक आनी कॉलेजींतल्या भुरग्यांक करून दिवप हें म्हाका दिसता सरकाराचें प्राथमीक काम आसा. त्या सरकारान करचें अशी मागणी हांवूय करतां. मडगांवां फ्रांसीस लुईस गोम्साची 150वी पुण्यतीथ मनयली. ह्या प्रसंगार काँग्रेसीचो मुखेली गिरीश चोरणकार, दिगंबर कामत, प्रतिमा कुतिनो आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय एके माचयेर दिश्टी पडले. पक्ष वेगळे असले तरी फ्रांसीस लुईस गोम्सा कडेन सगळ्याच सरकारांनी दुर्लक्ष केलां हें तांणी मान्य केलें. आयज देशाची परिस्थिती एकदम वायट लागल्या. ते तर डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्साची तर आमच्या पंतप्रधानान जर वाचलें थोडें तरी जाल्यार म्हाका दिसता देशाची जी आर्थीक परिस्थिती कमकुवत जाल्ली आसा थंय ताका कितें तरी 19th सेंचुरीक बरोवन दवरलें इकॉनॉमिक्स आनी पॉलिटिक्स कशें मुखार व्हरप एक बरोबर म्हाका ते शिकपाक शकतात. आनी कॉटनीश म्हण तांचे पोर्चुगीज पार्लमेंटान गेलो तेन्ना ताका पयली ऑफर आशिल्ली की तूं मंत्री जा म्हणून, पुणून दल बदल चेंज करून बदल करून मंत्री जा अशें ताका 3 ऑफर मागीर आयले. पूण ताणें पार्टी चेंज केली ना. तो थंयच रावन ओपोजिशनान रावन बिलां ताणें बरी मूव केली. जी बिलां खातीर तेन्नाच्या गोंयांत फ्युनरल टॅक्स म्हूण आसलो, तेन्नाच्या गोंयांत मॅरेज टॅक्स म्हूण आसलो, हे टॅक्स बी कमी जाले. आनीक जे कॉलनीक रिकॉग्नायजूच करूंक सोदनासले पोर्तुगाल ते कॉलनीक रिकॉग्निशन मेळचें म्हणून ताणें ताका याद करून दिलें की वी आर नॉट अ कंट्री ऑफ सॅवेजीस, वी आर द कंट्री दॅट हॅज रिटन द महाभारत एंड हॅज इन्व्हेंटेड चॅस. सो असो व्हडलो गोंयकार जाका आमी हिस्टॉरिकली इग्नोर केल्लो आहा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. गोवा डेरी गैरव्यवस्थेक लागून चर्चेत आसा. आतां मात गोवा डेरी विशीं मातशें बरें आयकपाक येवंक लागला. 2018 ते 2019 वर्सात डेरीन 4.36 कोटींचो लाव मेळयला.
2.5 कोटी रुपया मेळयल्यात ते दुधांतल्यान, जाल्यार 1.86 कोटी गोरवांचेर. गोवा डेअरीचो प्रशासक डॉक्टर विलास नायक दूध विक्रेत्या बरोबर वर्सुकी बसका घेतल्या उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. हे बसकेत दुधाच्या पदार्थांत वाड कशी करप हाचे बरोबरच शेतकारांच्या अडचणींचेर चर्चा जाली. बोनस, डिव्हिडंड आणि प्रायस डिफरन्साच्या रुपान गोवा डेअरी 1.5 कोटी रुपया दूध शेतकारांक वाडटली अशें ताणें सांगलें. डेअरीक जवळ जवळ 2.5 कोटी सुमार फायदो जाल्लो आसा आणि तसोच कॅटल फिडाचेरय बी तो कॅटल फीड प्लांट आसा पळय ताचेरय बी जवळ जवळ 1 कोटी 80 लाख फायदो जाल्लो आसा 18-19. खूब आनंद जाता की गोवा डेअरी मार्फत जवळ जवळ आमी 1 कोटी रुपया पेट्रोनेज फंड म्हणून आमी सगळे आमचे दूधकार भाव वाडटले आणि जवळ जवळ 5.5 लाख सुमार आमी डिव्हिडंड दितले. आमी काही ठराव घेतिल्ले आसात की सेल वाडपाक जे आमचे मार्केटींग पळय जे सेक्शन आसा तांकां आमी थोडी टार्गेट दिल्ली आसा आनी ह्या टार्गेटा प्रमाणे आमी चलतले आतां. आनी हे टार्गेट आमी फाटल्या काही जे पळय कमी जाल्लें आसा मार्केटींग हाच्या आदाराचेर आमी हे टार्गेट ठरयिल्लें आसा आनी हे टार्गेट आमी शक्यतो पूर्ण करतले अशें आमकां खात्री आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. राज्यात निकतेच जाल्ले बेकायदेशीर न्यूड पार्टी आयोजीत करप्याक धरपाक गोंयच्या गुन्यांव अन्वेषण विभागाक येस मेळ्ळा. पोस्टर हाच्या आदींच व्हायरल जाल्यात आनी पोस्टर व्हायरल जाले उपरांत पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्ली. सोशल मिडियाचेर पोस्टर व्हायरल जालेत हें कळ्ळ्या बरोबर गुन्यांव अन्वेषण विभागाची टीम बिहारा पावली. सुत्रांची म्हायती प्रमाण गुन्यांवकारांनी ई पोस्टर दिल्लीच्यान वितरायल्यात आनी उपरांत ते बिहाराक पावल्यात. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बलात्काराचे केशीत आरोप आशिल्ल्या तेहलकाचो आदलो संपादक तरुण तेजपालाचे केशीची सुनावणी 7 ऑक्टोबराक जातली. ताच्या वांगडी पत्रकारानच आरोप केल्ल्यान ट्रायल कोर्टान केस दाखल करून घेतिल्ली. तहलकानूच घडोवन हाडिल्ल्या 5 स्टार कार्यावळीत आपणाचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप पिडीतेन केल्लो. तरुण तेजपालान हे केशींतल्यान थाकाय मेळोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालया कडेन अर्ज केल्लो, पूण कोर्टान तो भायर आयलो आनी 6 म्हयन्यां भितर सुनावणी दिवपाचो ट्रायल कोर्टाक आदेश दिलो. तरुण तेजपालाचेर भारतीय दंड संहितेची 341, 342, 350 आनी 376 ही कलमां लागू केल्यात. ऊस शेतकारांक जगपाचेय आसा आनी भुरग्यांक शिकोवपाचेय आसा. देखून तांकां तांचो कारखानोय जाय आनी तांच्या वाठारांत ITI प्रकल्प येवचो अशेंय तांकां दिसता. सरकारान अजूनय संजीवनी बंद करपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करचो. ऊसांच्या शेतां खातीर ज्या कॅनलांतल्यान सरकारान उदक सोडलां तातूंतली मदली कांय शेतां पडींग आसात. ते शेतकार जर ते उदक वापरिनात तर ते कंत्राटी पद्दतीन ऊसकारांक सोडचे. रिवोणच्या शेतकारांनी मागलां. सांग्या एक्कय प्रकल्प ना. रिवण उगवे पंचायतीच्यो जाय तश्यो जमनी आसात. थंय ITI प्रकल्प हाडचो. आमकां ताची गरज आसा अशें रिवणचो शेतकार सेबेस्त्यांव सिमोयशान मागलें. आमी जागो दिवपाक तयार आसतना तो दुसरे कडेन कित्याक व्हेलो असोय तांचो प्रश्न. पळयात. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारा कडेन पयर फाटीं आमगे फॅक्टरीचो येयल्लो, गोविंद गावडे साहेब येयल्लो, मिटींग आमची जाली आनी तेन्ना बाबू साहेबा आमी सांगलें की तुमी येवच्यान ज्यो पळय कॅनल उदक सोडलां त्यो जमनी कोणाक आसात ते समज शेतकरी करना जाल्यार ते तुमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर ऊस करपी आहा तांकां दिया म्हणून आनी ऊसाचें रेनावो वाडोवची. म्हणजे बाबू साहेबा इतलें सांगपाचें तुमी कितेंय करात. मायनींग एक बंद जालें तें सगळ्यांक पोटार येयलें. आतां जर ही फॅक्टरी बंद जाली जाल्यार आमची जीं शेतकऱ्यां कुटुंबां आहा हीं वाऱ्यार पडटलीं. वाऱ्यार पडलेली सरकाराक जर पळोवपा जाय जाल्यार सरकारान हें वायट डिसिजन घेवचें नाल्यार बरें घेवचें. सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आजून पर्यंत गव्हर्मेंटाचो एकूय प्रोजेक्ट ना, एकूच कांयच ना. असल्या वेळार फाटीं आमगे आमदार म्हणपा लागलो की ITI प्रोजेक्ट आमी सांगे हाडया. म्हणजे आमी तांकां सांगलें की बरी खबर कारण ही यूथ भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळटलें, भुरगीं फुडें पावतले. हे हितूंतल्यान IIT प्रोजेक्ट तुमी म्हणजे सांगे हाडात आनी हाडपाचें तांगें ठरलें, सगळें जालें. आनी अकस्मात आमच्या धडाडीच्या CM साहेबान
तो खंयचे गुळेरी खंयचे व्हरपाक केला तुमगे राजकीय तें खंय पावो पूण लोकांक बरें दवरपा खातीर सरकारान बरो विचार करचो आनी तो IIT प्रोजेक्ट सांग्याक जमीन खूब आसा सांग्याक उबारचो ही म्हजी सरकारा कडेन कळकळीची विनंती आहा. थंयचे लोक शेत पिड्ड्यार जाता हे म्हणून अपोज करता अपोज करता. ती जमीन सोडली जाल्यार आनी 2-3 जमनी आहा. समज ती जमीन सोडली जाल्यार आमची रेवण पंचायती आसा एक जमीन उगे पंचायती एक जमीन आसा. ह्यो जमनी आमगे आमदारान पळोवन बिळोवन सगळे करून दवरले आनी सरकारा कडेन तो मानिता. संजीवनी कारखानो बंद जातलो अशें कळटकच ऊस शेतकारांचे घशे सुके पडले. शेतकार म्हणटात सरकारान खणी बंद केल्यो. लोक उबंतर पडले. आतां शेतकारांचे पोट भरपाची साधने कोचून घेतात. आमच्या भुरगेबाळांक आमी शेताक कसोनूच वयर काडल्यात. तांकां कामाय मेळनात. आमी कुटुंबांक पोसचे तरी कशे? हो प्रस्न माकनांच्या आवाजावरी तांचे तकलेत घरघरत आसा. हांव एक बारीक एक शेतकार मनीस गरीब साम गरीब पुढे गरीब हांवें ह्या उशेलाचे म्हगे भुरग्यां शिकयल्या भुरग्यां सगळ्यां केल्या तर पूण तुमी आमगे धंदो तर बंद करत आमगे फुडार कितें विचार कितें ही फॅक्टरी तुमकां बंद करीत जाल्यार आमकां जावप कशें. रिवोणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आश्विन शुद्ध प्रतिपदेक नवरात्रांक आरंभ जाता. आदिमाया म्हटल्यार दुर्गा देवीची स्थापना करून 9 दीस पुजा करतात. गोंयभर नवरात्रा उमेदीन मनयतात. कांय कडेन पारंपारीक पद्दतीन जाल्यार कांय कडेन दांडिया आनी रास खेळत DJ वाजयत रात जागयतात. नवरात्रांचे गोंयांतले कांय तेंपावयलें स्वरूप हें पारंपारीक आसलें. आतां ताका दांडिया आनी रास ह्या गुजरातांतल्या लोकनाचांची साथ लाभल्या. हे लोकनाच गोंयकारांच्या आंगात इतले भरसल्यात तांचो इतलो सुमेळ जाला की हे नाच आनी हो उत्सव गोंयकारांचोच उत्सव जावन रावला. बाळ्ळी केप्यां पंचायतीन फुडाकार घेवन दांडिया सर्त घडोवन हाडली. पळयात. बोरयेच्या नवदुर्गा देवस्थानात आणि शिरोडेच्या कामाक्षी संस्थानात पारंपारीक पद्धतीन नवरात्रांक सुरवात जाली. देवीच्या मखरांक झोके दिवप, आरत्यो, भजन, किर्तनांक सुरवात जाल्या. नवरात्रा विशीं म्हायती दिता उल्हास पै रायकार. आयच्यान घटस्थापना आज जाली सकाळी आणि नवरात्र सुरू जाले. या देवी सर्व भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता. 9 दीस हे आज आतां आवयचे म्हणटकच माती आणि मातृ दोगांचे कितें नातें तें नवरात्रांनी सगळ्यांक कळटा. तशेंच दत्तगुरूचे जे 24 गुरू आशिल्ले दत्त महाराजाचे तातूंत सुद्दां माती हो एक गुरू म्हणून दत्त सुद्दां ह्या नवरात्रांत म्हणजे दत्त किंवा दत्ताचे ती त्रयमुर्ती सुद्दां ह्या नवरात्रांत तांचे मातृरूप दिश्टी पडटा. सगळ्या देवळांनी जी नवरात्राची मखरां जातली आनी देवळांत जें वातावरण आसतलें तें सगळें मातृरुपेणूच आसतलें. आनी ही पेडणेची नवरात्रा सार्वजनीक दुर्गा उत्सव समितीन घडोवन हाडिल्ली. गांवांतली भुरगीं नटून सजून दांडियाचो आस्वाद घेतात. पळयात तातूंतले कांय रंगयाळे खीण. बाळ्ळी केपेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, फोणेच्यान कृष्णा नायक आणि पेडणेच्यान संदीप कामोलकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.